गोंयच्यो मीन खणी बेगीन चालू जातले अशें दिसना. मीन खणीचेर अवलंबून आशिल्ले मीन खण पिडीत खूपच त्रासान पडल्यात. राज्य सरकार इतले दीस केंद्र सरकाराचेर घालतालो. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयच्या मीन खणीचेर निर्णय घेतलो अशें सांगून वर्स पिड्ड्यार केले. आतां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सरकारान निर्णय घेवपाक जाय अशें सांगलां म्हूण मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान मंत्रिमंडळ बसकेंत सांगलां अशें बसके उपरांत मंत्री विजय सरदेसायन पत्रकारांक सांगलें. केंद्र आनी राज्य सरकार हांच्या मदीं मीन खणींचेर अवलंबून आशिल्ले लोक चिड्डल्यात. हें आनीक अशें कितले दीस चलतलें? मीन खण पिडीतांनी गोंय मायनिंग फ्रंट मावटे सकयल मंगळारा 26 तारखेक गोंय बंदाचो उलो मारला. त्या बंदाक मुरगांवच्या संघटनांनी वास्कोन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंतल्यान तेंको दिवपाचें जाहीर केलां. तशेंच वास्कोच्या लोकांनी तेंको दिवपाची मागणी मुन्ना भाय ठक्करान केल्या. Mining has not yet resumed, and the Goa Mining People's Fronts has been making a lot of efforts. So Mormugao Taluka also is one of quite badly hit mining since all the iron ore was going through this thing. So we have just decided to be in solidarity with the Goa Mining People's Front, and we are just voluntarily requesting any of the mining dependents that in whatever way on that 26th day they can show their solidarity in a very peaceful way. By if they would like to close their establishment for that particular day for a few hours, or even put a small flag, or whatever way, it's purely voluntary. It is their decision of the people who have been affected that to observe this particular day as a day when in this that we want mining resume. So this is the only that is only our motive, that we want mining resume. आमी कोणाकच दोश दिनात. मात आमचे नेते गोंयचे मीन खणी चालू करपा खातीर खंय तरी कमी पडल्यात हें सत्य आसा. आमचेर कितें प्रसंग आयला हें आमकांच खबर आसा. ताचेर बेगीनाच निर्णय जावपाची गरज आसा म्हूण आमी बंद जाहीर केला अशें गोंय मायनिंग पिपल्स फ्रंटाचो जोड सचीव आनी गोंय बार्स धनी संघटनेचो वांगडी चंद्रकांत गावसान जाहीर केला. आणि वारंवार प्रयत्न केल्यात. आता त्यांच्या प्रयत्नाक यश येवंक ना हाच्या बद्दल आमचो दुबाव ना, पण चालू जावपा खातीर वारंवार फॉलोअप करपाक जाय. ते फॉलोअप खंय तरी कमी पडटा काय कितें ते कोणा कडल्यान पडटा कितें करता न्ही, पण GMPF प्रेसिडेंट बाकी सगळे मेंबर आनी सगळे लोक जे आसात त्या लोकांच्या मनात खंयच दुबाव ना की अमूक तूं काम करिना म्हणून तांकां वयर टीच द लेसन अशें ना. ते मागीर पळया कोणाक कितें लेसन शिकोवपाचें आसा, कारण शेवटी जनता जनार्दन न्ही. हांव मायनिंग डिपेंडंट आनी जेन्ना मायनिंग डिपेंडंट आसा तेन्ना म्हाजेर खूब जबाबदारी आसा. एक म्हणजे बँक म्हज्या फाटल्यान लागलेली आसा, म्हज्या सारके असे अनेक जण आसात. आनी जेन्ना मायनिंग चालू जातली अशें जेन्ना आशा दाखयत वता त्या वेळाचेर आतां अशें दिसपाक आयलें की खंयच ना, कारण सेंट्रला कडेन आयल्या उपरांत मागीर स्टेटीचेर आसा म्हणपाक लागले. आतां जवळ जवळ 500 मायनिंग लिजीस पडून आसा, तातूंतले 88 गेले जाल्यार बाकीच्यो मायनिंग स्टेट गव्हर्मेंटाक चालू करपाक जाता, त्यो कित्याक चालू जायनात. एक इच्छा शक्ती म्हणटा ती प्रामुख्यान आसपाक जाय. म्हाका दिसता खंय तरी इच्छा शक्ती बाजू उरता आनी त्या इच्छा शक्तीच्या जोराचेर मायनिंग चालू जायना, और आनी कोण तरी एकटो कोणी तरी कितें पॉलिटिकल एडवांटेज घेवपाक पळयता काय कितें अशें सगळ्यां मदीं संभ्रमात प्रस्नचिन्ह पडलें. म्हणून GMPFन 26 तारखेक सबंद गोंयभर बंद करपाचें ठरयलें. म्हणून म्हज्या मुरगांव तालुक्यांतल्या मायनिंगाचेर डिपेंडेंट आशिल्ल्या लोकांक एक विनंती करपाची आसा, जाहीर आव्हान करपाचें आसा की तुमी ह्या बंदाक खुशीन खर्चान सामील जायात. गोंयचे मीन खणी बंद जाल्ल्यान आयज प्रत्येक धंदेकार रडटा. तांकां सरकारान खोटी आश्वासनां दिवन चाळोवचें न्ही. फट आश्वासनां दिवची बंद करून जाता जाल्यार मीन खणी बेगीनाच चालू करपा खातीर वावुरचें अशें मुरगांव लॉन्च धनी संघटनेचो वांगडी सायमन परेरान सांगलें. आयज ईच एंड एवरी बिझनसवाला रडटा. आमी लॉन्च ओनर, बार्ज ओनर, ट्रक ओनर, जो कोण पळय इनवॉल्व आहा, जावं तो एक धाकटो गाड्याकार, जावं तो एक टॅक्सीकार, जावं तो मोटरसायकल पायलट, जावं तो रिक्षाकार, जावं एक धाकटें रेस्टॉरंट, जावं एक व्हडलें हॉटेल, कितें तर तूं पळय डायरेक्टली ओ इनडायरेक्टली मायनिंगाचेर डिपेंडंट आसलें. जे पळय मायन्स हिंगा येताले आमच्या MPDन, थिंगासून पळय इकॉनॉमी चालू जाताली ती लास्टाक इवन चायना एक्सपोर्ट जाता तेन्ना पासून ती इकॉनॉमी चालू आसली. खंय नाल्यार खंय कोण कितें पयशे आसले जाल्यार एक भांगराच्या शॉपार वचून कितें एक भांगार घेतालो आपणाच्या बायल भुरग्यांक, कितें तरी एक इकॉनॉमीक तो एक इनपूट दितालो. पूण आयज हें मायनिंग बंद पडोन कंप्लीट हॉल्ट येयला हेका. सो हांव मागतां आतां पळय आतां आमी इतलें आयकता पॉलिटिशियन आमकां कोण MP आनी कोण MLA आमकां पळय आश्वासनां दिता. हांव
दीस इज माय पर्सनल ओपिनियन ही आमकां फॉल्स प्रॉमिसीस दिवपाचे बंद करा, ही बंडलां आमकां मारपाची बंद करा. इट इज टायम फॉर एक्शन, नाल्यार आमी तुमकां एक्शन दाखयतले फॉर दीस नेक्स्ट इलेक्शन्स. आमकांय कळटा आमी पळय म्हणटा न्हू मतदार राजा म्हणून, ते आमी आहा. आमी तुमकां दाखयतले की तुमी तर आमकां पावना जाल्यार आमी तुमकां ह्या पाटी पावपाना आनी आमी तुमच्या बरोबर ह्या पाटी आसपाना.